मायनिंगांतल्या लोकांचेर आज ही परिस्थिती कित्याक हाची जाप तांणी क्लॉड आल्वारिसाक विचारची। सुप्रीम कोर्टात केशी घालून मायनिंग बंद करपाक पयसो ताचे कडेन खंयच्यान येता हाची चवकशी आपूण एक दीस करतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हळां। दिवचले जनसंपर्क अभियानात तो उलयतालो। लोकांक सरसकट कामावेल्यान काडून उडोवपी कंपन्यांक मायनिंग करपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी तांणी दिली। मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हणून मायनिंगांतल्या लोकांनी सभेच्या सुवातेर घोशणा दिल्यो। मायनिंग हांवें बंद करूं ना। मायनी बंद केल्याचें नांव क्लॉड आल्वारीस, अलेक्स रिजिनाल्ड, हांगाच्यान तुमचो रमेश गांवस, तांकां पयलीं वचून विचारा कितें चल्लां तें। तुमकां जर तूं मायनीचेर चालू जावंक जाय जाल्यार हांव दोन गोश्टी सांगता। पयली गजाल अशी आहा की हाजो जाप विचारचो पडटलो तो क्लॉडाक, आनी अशें अर्दवट भियेत न्हय, पुलीसवाले आयले की सकयल बसत न्हय। हांव सांगता, हांव येता बरोबर तुमच्या वाल्यार। त्या फटिंगाक विचारूंक जाय, तूं एअर कंडिशन बिल्डिंगेन रावता बंगलो बांदून कळंगुटे, आनी आमकां रस्त्यार भीक मागपाक लायता काय म्हणून हें विचारपाची वेळ आयिल्लो आहा। हांव हें मुद्दम सांगता, आनी एक गजाल लक्षात दवरा, ज्या कामगारांक ज्या कंपनीन नोकरे वयले काडल्या पळय ती कंपनीक हांव आससर तरी परती मायनिंग करपाक येवचें ना, इतली गॅरंटी दिता। हे जे आयज NGO हे कोण कोर्टान गेल्ले आहा, हांव तर छाती ठोकपणे सांगता हे काँग्रेसीचे एजंट जावन आसात। आमचो जर ग्रामाची जर चौफेर नजर जर मारली जाल्यार आमच्या लक्षात येतले की हो संपूर्ण पट्टो जो आसा हो मायनिंग बेल्टाचो पट्टो आसा। हांगासली पूर्ण जी बाजारपेठ आसात, हांगासले ट्रक ओनर्स आसात, हांगासले जे कामगार आसात हे पूर्णपणे हे मायनिंगाचे निर्धारित आसात। पण आमचे जे बांधव जे आज त्रासीक जाल्ले आसात, आमचे भगिनी ज्यो त्रासीक जाल्ले आसात, त्यांच्या फाटल्यान भारतीय जनता पार्टीची मंडळ समिती आणि समस्त आमचे व्यासपीठावरले सगळे मान्यवर आसतले इतले हांव तांकां विश्वास दिवंक सोदतां। तिळारीचो कालवो साळगांव वाठारांतल्या शेतांतल्यान व्हरचो न्हय अशी मागणी थंयच्या शेतकारांनी सरकारा कडेन केल्या। कळंगुटे आनी बागा वाठारांतलीं शेतां आतां कोणूच रोयनात। मागीर त्या गांवांनी कालव्याचें उदक कित्याक जाय असो प्रश्न शेतकार करतात। कालवो व्हरपाचोच जाल्यार बांदाच्या कुशीकच्यान व्हरचो म्हूण शेतकार मागतात। आमकां जाय इतलेंच कितें, लोकांक आमच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक कितें जाय, हो प्रोजेक्ट एके देगेन येयल्लो शेताचे मोदल्यान व्हरपाक नाका, वाघ तेंकोन व्हरा, बांदाक तेंकोन व्हरा, आनी वयल्यान आमी दाखयल्लो आहा तांकां खंयच्यान व्हरा पासून तो तेन्ना आमी लोक शेतकार सगळे कॉपरेटीव आहा। बट हे लोक आमकां म्हणटात ना आमकां हेच सायडीन जाय आनी स्ट्रेट कित्याक जाय तांकां शेत, आनी पायप हा 6 मीटर, तांकां 10 मीटर आनी 15 मीटर रुनाय कित्याक जाय। पायप हा 6 मीटर, सो 15 मिटराची रुनाय हांव म्हणटा तुमकां जाय न्हू 2 मीटर घेयात। ते म्हणटात कितें पोनाक वयतले, पोनाक गेले जाल्यार तूं 10 मीटर कित्याक एक्वायर करतात इतलेंच। आनी हो प्रोजेक्ट हा फकत शेतकारांच्या हितून न्हू, बट तेंच्या मनान हा आनी कितें, ताका लागून हो लोकांची शेतां एक शेत 2 डिविजन करून आनी बरी फर्टायल लँड कवर करपाचें तेंचें हें आहा। आतां घेवया एक वेवसायीक विसव।